दीस बुधवार जानेवारीची 15 तारीख 2025. पहिलें वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 2 वळ 14 तावन 18 पर्यंत. भावा भयणीनो, सगळीं भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाचीं जावन नासता, जेजूय ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशे मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हणून तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्राहमाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सक्तान ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचें भक्षणें जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळणेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 104 1 तावन 2 3 तावन 4 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणा ताचें नांव हरसिया. पर्जामध्ये ताची विचित्र कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया आनी होगळीक गाया. सर्व ताची महत् कार्यां वर्णिया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यां वजमितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवका अब्रामाची संतत. ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें केल्ल्या बसवण्याचो 1000 पिळग्यां पर्यंत ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लो करार, इसाकाक सपूत घालन दिल्ली भास ती स्थिती. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी हांव तांकां वळखतां आनी त्यो म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 ओळ 29 तावन 39 पर्यंत. जेजू सिनेगांतलो भायर सरून वतस सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घराक गेलो. जाकोब आनी जुआंव ताचे सांगात आशिल्ले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदिल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी तिका तेजे विशान खबर दिली. तो तिचे सरशी केलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागलेल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडली. सगळें शहरस त्या घराच्या दारवाट्या लागीं जमो जाल्लें. थरा वळपिड्यांनी कसरतल्यांक जेजून गूण केली. साबार देवसार धांवडायिल्ले, पूण तो कोण म्हणून ते देवसार जाण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो
आनी जण नातिल्ले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणें सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हळें, वसुया आमी लागशिल्ल्या हडल्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्ता परगट करीजे. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनगोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडयत आसलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी दिसपडते वापरचे मोबायल रिचार्ज केल्यार आमचे गरजेक उपकारता. रिचार्ज करनातले मोबायल आमचे गरजेक पावना. त्याच परी मागण्या विणें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जावचो फायदो उणो, लुकसाण चड. आमचें जिवीत सदां मागण्या वरवीं रिचार्ज करीचें. आयची शुभ वार्ता जेजूच्या दिसपडत्या कार्यक्रमांचेर एक नदर घालता. ताच्या दिसपडत्या जिवितांत मागणें रजाराक स्थानमान आशिल्लें. सिनेगॉग जुदेवांच्या मागण्या मंदिरांत मागणें आनी देवाचें उतर आयकूंक सुयोग आसलो. शेजाऱ्यांची भेट आनी थंयसर सर्वांक बरें करचो वावर आसलो. सुवार्तेंत एक उतर आसा, तो सगळ्यांकी बरी करीत गेलो. वावर आनी मागणें सोम्याच्या जिवनांत हाताक हात दिवन सारकें समतोलनार आसलें. सान आगोस्तीन सांगता, मागतना सक्कडी देवाच्या हातांत आसा म्हूण माग. काम करतना सक्कडी तुज्या हातांत आसच्या परी वावर कर. सांब पावलान सांगचे बरी, वावर करचो आमी, आमच्या वावराक फळ दिवचो सर्गीच्या बापान.